नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता. शंभर टक्क्यातले 60 MLD उदकाचेर सरकाराक रेव्हेन्यू येता. 40% उदकाची चोरी मंत्री सुभाष फळदेसाय हेड ऑन. फ्लायओव्हराचे काम सुरू करचे पयलीं सर्व्हिस रोड सारखे करचे मागीरच काम सुरू करपाचे PWD मंत्र्याचे अधिकाऱ्यांक निर्देश. दाबोळे मतदारसंघात सरप्राईज विजीट. उपराष्ट्रपती खातीर मंगळारा सकाळी वेंचणूक. CP राधाकृष्णन NDAचो, B सुदर्शन रेड्डी विरोधकांचो उमेदवार. सुदर्शन रेड्डी गोंयचो पयलो लोकायुक्त. म्हापशा नगरपालिका करता हिंदूंक टार्गेट. घाटेश्वर नगरांत हिंदूचींच दुकानां सील. जाग जाओ हिंदू संघटनाची नगरपालिके भायर निदर्शनां. पालिका म्हणटा एक्शन कायदेशीर. पेडणे देवळां फोडपी विष्णू संतोष रॉयाक मोपा पोलिसांनी धरलो. पोलीस गस्तीक गेल्ले कडेन एके देवळाच्या वाठारांत सापडलो. हरण वेताळाचें देवूळ फोडपी तोच. तळावले घरांक उजो. 2 सिलिंडरांचो स्फोट. 2 सिलिंडर फायर ब्रिगेडीन काडल्या भायर. कोणाचेंच बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. लाखांचें लुकसाण. शंभर टक्के MLDतले सरकाराक 60 MLD उदकाचेर येणावळ येता. 40% उदकाची सर्रास चोरी चल्ल्या. पायपलायनी पोन्न्यो जाल्ल्यान लिकेज. मिटर फॉल्टी. बांदकामां कुळागरांनी चोरी जाता. कांय लोकांनी मिटर बायपास केल्यात. हें सगळें फिक्स करपा खातीर अभ्यास चल्ला म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेड ऑन उलयला. एक एनालिसीस आसा. 40% ऑफ आमचें उदक आसा तें नॉन रेवेन्यू आसा. हें कशें टॅप करप, हें कशें फिक्स करप. नॉन रेवेन्यू तुमी कशें डिफायन करतात? चोरी काय लिकेज? दोन्ही आसा तातूंत भितर. एक म्हणजेच आमच्या जमनीन भितर पायपां ओल्ड पायपलायन जाले कारणान त्यो लिकेजीस जाता, त्यो जमनीन वता, ते कोणाक फायदो जायना. सेकेंड कितें आसा, उदक वापरता लोक पूण ते मिटरांतल्यान फॉल्टी आशिल्ले कारणान ताचे रेवेन्यू मेळना. थर्ड, आमकां वाटे वाटेक एक तर मिटरा भायल्यान बायपास करून घरान भितर घेतल्या. दुसरी गजाल जावपाक शकता फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, फॉर भाटां लावपा खातीर आनी कितें कन्स्ट्रक्शना खातीर भायल्यान अनऑथरायज टॅपिंग करून हाडले. इल्लिगल पायपाक मेन लायनीकच बुराक मारलो, ताका आपल्याली पायपलायन बसयली, ती कोणाक कळना. ह्या सगळ्या प्रकारां भितर सादारण ते 40% उदकाची आमी खूब जाले. 1000 जर आमी प्रोड्यूस करता ट्रिटेड वॉटर जाल्यार 600 MLDचे 1000 MLDंतल्यान 600 MLDच आमकां रेवेन्यू मेळटा. आमकां फिक्स करपा जाय ती ही. जर एखादे वेळ कोण व्हेरी इंटरेस्टिंग सुभाष बाबा, आय विल गो टू द डिटेल्स. तुम्ही म्हणटात की आधी सामके बेसिक मॅथ्स हे सारखे. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही जर दिसाक 1000 MLD सप्लाय केले, तुमकां एट द एंड ऑफ द मंथ 600 MLDचेच रेवेन्यू येता. बरोबर. हाजर 400 MLD उदक दर दिसा खंय वता हें तुमकां खबर ना. इफ वी फिक्स दिस वी विल गेट 15% रेवेन्यू. दॅट डज नॉट मीन आमी तांकां उदक मेळटालें, तांचें हें ना. आतां जेन्ना 40% उदक मेळना म्हणटा आमी, रेवेन्यू लॉस जाता, 40% लोकांक उदक मेळना, वेस्ट जाता, तशें ना तें. करेक्ट. नाजाल्यार लोक सगळेच उठ्ठा आशिल्ले. 40% लोकांक आज जे 2 वरां मेळटा ते घडये 3 वरां मेळपाक शकता आशिल्ले. ही जर लिकेज नाशिल्ली जाल्यार. सुभाष बाब, 2 गजाली आहात. डॉमेस्टिकाचो तुमी विशय सांगलो तो वेगळो विशय. दुसरो जो विशय आसा तातूंत 2 भाग आसात. एक चोरी आनी दुसरी फॉल्टी पायपलायन्सा लागून लिकेज. चोरीक बंद करप शक्य आहा, कारण चोरी एक अनुभव म्हाका दिसता सगळ्यांचो आसा आनी तुमचोय आसतलो की तुमच्या डिपार्टमेंटातले कांय लोक जो मेरेन फितूर आसनात तो मेरेन चोरी सर्रास चलपाक शकना न्ही. बरोबर. ते कशी कंट्रोल करतले?
ना आतां हांव एक डिवायस कितें तरी आमकां मॅकॅनिझम डेव्हलप करपाक जाय. आमी 2-3 फावटी मिटिंग्स घेतल्या आमच्या इंजिनियरांतली, बरें देर इज नो मॅकॅनिझम ऑर अ डिवायस टू आयडेंटिफाय वेर द मेन पायपलायन इज बीन टॅप्ड. कांयच ना मेकॅनिझम मॅकॅनिझम सद्याक कांयच ना. वी आर ट्रायंग टू हांव आतां ताजेर खंय तरी अभ्यास करतलो. खुबश्या जाणांनी म्हाका सांगलां की इट कूड बी कंट्रोल्ड. ह्या फुडें फ्लायओव्हराचें काम सुरू करचे आदीं सर्व्हिस रोड सारके करपाचे, मागीरच काम सुरू करपाचें. PWD मंत्री दिगंबर कामतीचे अधिकाऱ्यांक निर्देश. ताणें दाबोळे वास्को सरप्रायज विजीट मारली. वालेस जंक्शनाचेर बॅरिकेड आनी 10 दिसां भितर सायनबोर्ड घालचे म्हूण ऑर्डर. बायण PWD कचेरे थंय पावलो. ह्या फुडें फ्लायओव्हराचें काम सुरू करचे पयलीं सर्व्हिस रोड सारके करचे पडटले, मागीरूच काम करूंक दितले. PWD मंत्री दिगंबराचें उलोवप. दाबोळे वालेस जंक्शनाचेर बॅरिकेड आनी 10 दिसां भितर सायनबोर्ड घालपाचे निर्देश. Accordingly, we have decided that both the service roads, as the work is going on, shall be hot mixed by 30th September. Am I right? They have promised me that by 30th September, both the roads will be hot mixed, unless there is continuously heavy rain and they are not able to start the plant. They are expecting to start the plant by 20th or 24th, something like that. It will take them 2 days, maybe 2 days for doing the hot mix. Second, decided I have given direction to the PWD chief engineer also. I have told him that in Goa, wherever there is such bridge work starts, before starting the bridge work, service roads have to be perfect. I don't want any complaint from the commuters who use those roads. ते मागीर सगळे आमकांच मारतात. मविना पडटल्यो, म्हाका पडटल्यो, गव्हर्मेंटाक पडटल्यो. 10 दिसां भितर सायनेजूय घालपाक लायल्या तुमी. 10 दिसां भितर सायनेजूय घालपाक लायल्या. 10 दिसां भितर सायनेजीस घालपाक. My only additional thing is the barricades that are there at the side, make them little more foolproof so that people don't go inside. We know we had 2 very unfortunate deaths of very young people. PWD खात्याचो ताबो घेतल्या उपरांत मंत्री दिगंबराची सरप्रायज विजीट. बायणा PWD कचेरीतूय भेट दिली. तो पावता म्हजी एक पयलीं वचून स्टायल आसा. हांव जर खंयच्याय एरियेंत फंक्शनाक वता तर त्या थंय कितें जर म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंदीत आसत जाल्यार आय मीट देम, आय कॉल द MLA, डिस्कस तांचे कितें. सो आय गेट, म्हाका टायम आसा म्हणटकीर मेळटा. दाजीक फोन मारलो, तूं खंय आसा तो रोखडोच आयलो. जे अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले आसा ते रोड बेगीन जावचे. पॉटहोल्स हांगा चड ना, पूण जे आसा बसून ते बसून जाता तितले बेगीन. सो तांचें हें आशिल्लें की आतां सद्या तरी हॉटमिक्साचो प्लांट बंद आसा आनी पावस इतले मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्या कारणान तारे आमी जेट पॅचिंग करून सगळे हें केलें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. उपराष्ट्रपती खातीर मंगळारा वेंचणूक. CP राधाकृष्णन NDAचो, ताचे आड विरोधकांचो B सुदर्शन रेड्डी. सुदर्शन रेड्डी गोंयचो पयलो लोकायुक्त. जगदीप धनखडान राजिनामो दिल्या उपरांत उपराष्ट्रपतीची सुवात रिती जाल्ली. फाटलो म्हयनोभर दोनूय पक्षांच्यो स्ट्रॅटेजीक बसका सुरू आशिल्ल्यो. बला प्रमाण NDA बरीच लिडींग. म्हापश्या नगरपालिकेन फक्त हिंदूंक टार्गेट करून घाटेश्वर नगर वाठारांतली दुकानां खंय सील मारल्यात. जाग जावो हिंदू संघटनाची नगरपालिके भायर निदर्शनां. ट्रेड लायसन घेवंक खंय पयशे लावचे पडटा. नगरपालिका म्हणटा एक्शन कायदेशीर. म्हापश्या नगरपालिकेन फकत हिंदूंक टार्गेट करून घाटेश्वर नगरांतली फकत हिंदूंची दुकानां सील केल्यात. जाग जावो हिंदू संघटनेची नगरपालिके भायर निदर्शनां. मागता की सगळी शॉपाचं कायद्याचं ते मुसळीचं कायद्यान करता तर त्यांचे कायदो हो सगळ्यांकूच हे करून जातलो की थोडी शॉपां सील, थोडी शॉपां खंय चालू केला. हो कायदो हो खंय तरी मुसळी खरेंच म्हाका जर दिसता ही मुसळी आपालिपाचोच खेळ खेळटा. म्हाजी शॉपां जे आमची शॉपां सील केल्या ती एका म्हयन्यान प्रोसेस तेंच्यांनी हे केली आनी हेंची आतां 5 म्हयने जाले आमची शॉपां सील जावन तेंचो हो प्रोसेस चालू आहा खंय, तेंच्यो केसी चालू आहा खंय. म्हणजे केन्ना कायदो कोणाक हो आमकां हिंदूकूच टार्गेट केला दिसता. टार्गेटूच केला कसो दिसता की हांव शिवाजी महाराजाची खंय तरी थंय सेवा करता या खंय तरी कपळाक लायता आनी अशी शाल घालून गायन भोंवता म्हणून खंय तरी म्हाका तो तेंच्यांनी टार्गेट केला आसतलो. स्वता हांगा ट्रेड लायसनाक हांव 25 वर्सां धंदो करता पण ट्रेड लायसनाक हांवें 15 फावटी हांवें ट्रेड लायसनाक हांवें एप्लाय केल्ल्या. पण हेच जर म्युन्सिपालिटी जर आपालिपाचो जो खेळ खेळटा जाल्यार आमी कोणाक न्याय मागपाचो. कोण जाणा ते कशें आसता, कोणाच्या बॉल्साक कोण जर तेंच्या बॉल्साक पयशे घालता तांकां ट्रेड लायसन. So he told them, if you want, I can expedite in that and come to the conclusion what it is. Any the time frame?
time frame, he has not given the time frame, because I don't know why he has not given the time frame. So I think so within this 5 months he might expedite it. मजगती नगरपालिका म्हणटा कायदेशीरूच कारवाई करता. जे स्ट्रक्चर जे आहे ते धंदो करतात ते प्रिमा फासी आमकां कळ्ळें की बाबा बेकायदेशीर अनऑथरायज स्ट्रक्चर कुमदार लँडान आसा आनी धंदो बी करता ताका कांय ट्रेड लायसन ना. म्हणटू बेकायदेशीर स्ट्रक्चरान धंदो चालू करून दिवचो खंयच ना. तो धंदो बंद जावचो म्हणून ते सिलींग केल्लें. आतां हालीं आमी लेटली जी उरलेली जी आसली पळय 6 केसी त्यो हालीं केल्ल्यो फायनलान ताकाय नोटीस दिल्ली आनी जो नोटीस टायम जो आसता पळय तो एकदा पिरियड काबार जालो की तातूंत आमचें सिलींग जाता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. पेडणे वाठारांत देवळां फोडपी चोराक धरलो तो विष्णू संतोष रॉय. मोपा पोलिसांनी धरला. रातयां पोलीस गस्तीक गेल्ले थंय एका देवळाच्या वाठारांत खंय तो दुबावीत भोंवतना सांपडलो. ताचे कडेन देवळां फोडपाची सामग्री मेळ्ळ्या. कांय दिसा फाटीं तांणी हळण वेताळाचें देवूळय फोडिल्लें. आणि हो टेम्पल आमचो एका टेम्पल थेफ्ट म्हणून अलोरनायट टेम्पल आसा. तितून एक चोरी जाली आनी हे ट्रेंड आमकां खूब जालें. रातचे चोरी जावपाक लागले. सो आनी अशेंच आमचे मांद्रे एरियान एक चोरी जाल्ली. तितून तो एक रेड कलर प्लेजर स्कूटर म्हणून तितून भोंवताली आनी तो भुरगो मनीस आसा तो पावसाचे दीस म्हणून रेनकोट घालप. रेनकोट एक ब्लू घालून तो रेनकोट तो अशें सगळे कडेन चोरी करप आनी हुडी टी शर्ट घालप. ते तोंड कांयच दिसनाशिल्लें. कसो दिसना. CCTV सगळे कडेन आशिल्लें. बट आमी वर्कआवट करून तेजे 3 केसीस आमचे डिविजनाचे आमी वर्कआवट केले केसीस. आनी हितून राती आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिविजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो. आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणटा ताका थांबलो आनी मागीर तो चॅक केल्यार तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें. बॅगान तेजें सगळें चोरी करप तेजें सामान तेजें इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आपलें सामान तेजे कडेन मेळ्ळें. आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटीशन बी काडटात ते मेळ्ळे. आनी तेका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा तो नांव ताजो बिश्नोय संतोष रॉय म्हणून 38 इयर्साचो तो आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग. तळावले घरांक उजो. 2 सिलिंडरांचो स्फोट जालो. घरांत 4 सिलिंडर आशिल्ले. फायर ब्रिगेडीन ताकतिकेन 2 भायर काडले. कोणाक कांयच जाल्ल्याची खबर ना. घर सगळें लासून काबार. लाखांच्या लुकसाणीचो दावो. पूण उजो कित्याक लागून लागलो खबर ना सर म्हाका. तुमगे कितलें चालू आहलें गॅसीर बीन कितें? हांव गेल्लें पूण तेन्ना काय नासलें. भुरग्याची सायकल ते दवरता भितर न्हू ते पळोवपाक म्हणून गेले. सायकल बी दवरला दार ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स लागल्यो. तितलेंच ना आतां कितें लासलें कितें तुमगेलें? सो तितून आतां कबडां आहलेलीं, वॉशिंग मशीन आहलेलें, सिलिंडर आहलेले. सिलिंडर फुटला म्हणटा. कितले सिलिंडर फुटला? ऑलमोस्ट 2 सिलिंडर फुटला. हांव तिसरो पळय. पूण तुमकां कोणाक कांय जालें ना? ना आमी सगळीं आमी तिगांनी आहलेलीं घरान. भुरग्यांक कांय जालें ना? तेंच्यांनी आपयलें. आमी पावले. सो 1921 हांवें कॉल येयल्लें दॅट देर इज अ फायर इन द हावस. उजो लागला म्हणून आनी तेणें म्हाका सांगलें ब्लास्टूय जाल्या म्हणून. सो हिंगा ते 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले. ओके. तो प्रकाश परवर म्हणून तो ओनर आहा तेजो 358/F हावस नंबर तेजो. सो हे घरांत ल्हान नवळे आहा तेका नवळ्यांचे आनीक वॉल हेजे माती आहा मत तेका चिड्याचे आहा. ओके. आनी एडजस्टंट टू तेंचो दुसरें आहा टर्रस आहा तेका टच जावन आहा. सो तेणी खूंय भायर उज घातलेलो. भायल्यान उज घातलेलो घराच्या भायल्यान एडजस्टंट सायड. सो तेका उदक दाखोवपाक ती आसली मुस्ता तेणें कांय करूंक जावंक ना. सो इमिजिएटली तेणी ते कॉल घेतले. ती आबूज जाली तांकां घेवन. सो तेंचे कॉल ते फॉल्स जाले. इमिजिएटली हें क्लॅट म्हाका फोन मारून म्हणून ते पावले ऑन द स्पॉट. ओके. एंड थिंगा 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आहा. 2 आमी काडले. एक एमटी आहा आनी एक तो फील. आनी हितून पावसो ना. कॅज्युलिटी कोणाक कांय जालें ना. फॅमिली रावताली न्हू. फॅमिली आसता पूण ती सद्या आतां आसो न्हय. एट प्रेझेंट कोण आसना.
आनी आमकां सारकें इन्फॉर्मेशन ना. सद्या आमी स्पॉटा थिंगा आसलोले. ना तें जालें पूण आतां लॉस जाला बरो न्हू. हय टोटल लॉस जाला. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. द्वारका रो फेरी मांडवीत मदींच बंद पडली. तंत्रीक बिगाड म्हणून कळटा. फेरयेंत पॅसेंजर आशिल्ले. गंगोत्री फेरयेन सध्या तिका टो करून चोडण्या धक्यार दवरल्या. सारकी करपाचें काम चल्लां. सध्या पोन्न्यो फेरीबोटी रुटार घालून वेवस्था केल्या. सध्या आसा चोडण्या फेरी धक्क्याचेर आनी हांगासर आयज परतून एकदां रोरो फेरी आहा ती बंद पडलेली आसा. भितर पॅसेंजर आशिल्ले आनी मदोमद ही रोरो फेरी बंद पडली आनी तिका सध्या दुसरी रोरो फेरी आयली आनी टो करून सध्या चोडणा सायडीन घेवन गेलेली आसा. सो हो म्हाका दिसता परतून 2-3 इन्सिडंट अशेंच जालेले रोरो फेरी बंद पडटा म्हणून परतून एकदां हांगासर रोरो फेरी बंद पडल्या कारणान जे प्रवासी आसले तांकां सध्या प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. जेन्ना ती ट्रॅवल जाता ती कशी ट्रॅवल जाता. रोरोक भितर एक थ्रस्टल आसता कळ्ळें न्ही, ताका प्रॉपेलर म्हणटात. म्हणजे फॅन जसो आमचो खंयचोय पंप बी चलना हे सबमर्जिबल पंप जेन्ना भितर घालतात आमी ताजे सायडीन वजे घालतात की कितेंय तरी चुकोल घाण येवन तातूंत भितर दसपा जायना म्हणून. त्याच प्रमाणे ह्या हाकाय बी एक व्हडलो फॅन आसता आनी रोरो फेरी व्हडली जाल्ले कारणान सरावंडींग त्या सादारण 25 किलोमिटरां पोंच्यान जर कितें व्हांवून वता, नेट व्हांवून वता किंवा लाकडाचे तुकडे व्हांवून वतात किंवा कसली गार्बेज व्हांवून वता ती त्या फॅनाक वचून घुसपता. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. आमी जेन्ना ग्रास कटर बी घेवन वता पळय न्ही अशें गळ्या घालून तेन्ना एखादी वेळ वाल लागली जर जाय जाल्यार तें बंद पडटा. इट इज एंटिसिपेटेड आनी हें जायत परतय जावपाक शकता. अशें कांय ना की जावचें ना म्हणून. पिरियडिकली केन्नाय तरी अशें कितें सांपडलें जर जाय जाल्यार तो थ्रस्टर आसा पळय न्ही तो ताका ओडून घेता आनी तें घुसपाता. सरकारान स्मार्ट सिटींत ईव्ही बसी घाल्यात. कांय आदल्यो प्रायवेट बसी अजूनय चलतात. 15 वर्सां जाल्ल्या बसींचेर एक्शन जातली. कोणाकय धरले उपरांत मातशें सोड ताका म्हूण सांगपूच खंय चूक. ख्यास्त जाल्या शिवाय शिकनात. सगळेंच सरकाराचें सोडून चलचें ना. 14व्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाचे कार्यावळींत येरादारी मंत्री माविन उलयलो. Even in the capital city of Beijing, I still have a problem. Immediately they come agitating, where we have put out smart buses because it is classified as a smart city. We have put EV buses which people are totally patronizing. Yet you find these old vehicles which are more than even 15 years still flying. I have asked my officials to immediately act, and this thing also should be something of the past. Another thing which I want to point out here, Goa is a very small place. Everybody knows everybody. Even the officers will bear with me whether in RTO or in the police. Immediately they get a phone and then they say, Ulaida Master Sod Teka. Master Sod Teka is resulting in not respecting the law. In fact, such cases should not be encouraged. Nobody should take the phone. See that the person faces a punishment. Otherwise, there is going to be no end.
discipline has to come from within, discipline has to come from each one, and then you can hopefully think that the next person also will be disciplined. At least make Nurgunga Taluka, at least make Vasco, Dabolim, and all these areas free from accidents or less accident prone. It is up to each one of you. And please be a part of the campaign. Don't leave it only to the departments or the officers. Each one of us has to be partaking in promoting safety, in seeing that safe practices are always there. When we started the first road safety week in 2011, there was no money in the department. I remember at that time, Director Mr. Arvind I said, it doesn't matter, let us start. It's the most unique thing in the whole country. Nowhere in any state of the country are we observing state road safety week. And I'm very pleased that the Fund Management Committee has decided to give a special grant in aid this time, change the system of grant in aid to all village panchayats and municipal councils to support the road safety and traffic management committees in the panchayats and municipalities. आपूण आमदार आसा मेरेन कुंकळे फिश मिल प्लांट येवंक दिवचो ना. आदलो प्लांट बंद करूंकय हय आमचो यत्न चल्ला. सत्ताधारी फुडारी प्लांट हाडूंक सोदता म्हणून थंयचो आमदार विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो दावो. सरकार आयकना जाल्यार खंय रस्त्यार देंवपाची तयारी. पयर जो म्हाका दिसता एक बोवाळ जालो खास करून एक फिश मिल प्लांट येता म्हणून आनी हे फिश मिल प्लांट घालपाक डायरेक्ट आय चार्ज की पीपल इनवॉल्ड in the ruling dispensation are involved to get this fish mill in the Kungolim. And it is shocking that despite speaking several times in the assembly, पयच्या विधानसभेंतूय मुखेलमंत्रीन सांगला आणि आज म्हाका दिसता IPBन जे बारशे येताले ते डायवर्ट करपाक कुंकोळच्या गांवांत हाडा. आता थिंगा सारखे पयस सुवातेर कुंकोळ जे फिश मिल आहा तेच बंद करपाक आमचो प्रयत्न आहा आनी 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 हाडपाक कितें करूं. I will make sure as long as I am the MLA that this fish mill will never see the day of light in Kunkolim. आज इलिगॅलिटी इंडस्ट्रियल इस्टेटान इतले वाडलेले आसा, ज्या पद्दतीन आज पोल्युशन जाता, ज्या पद्दतीन थिंगा वास लोकांक येता, हेचेर कांय GTP प्लांट बी सारखे कांयच ना. मुखेलमंत्री कित्याक ओगो आहा तो म्हाका खबर ना. हांवें ताका पत्र बरयलेलें आसा आनी द कुंगोली म्युनिसिपल काउन्सिल will openly reject this proposal that has been sent by the IPB. This is not in the interest of Kungolim. जाय जाल्यार जे मनीस जे फॉर्मेलिनाक सपोर्ट करपी हे जे मनीस आहाय तेंगे घरा हें घालचें ओ इंडस्ट्रियल मध्ये घरा हाटलें घालचें. जे पड आहाय रुलिंगान जे सपोर्ट करले तुमगे घरा घालतें. आमकां हिंगा कुंगोळकारां नाका. We will do a mass agitation to an extent that the state government cannot think. And if the municipality on the 9 will reject this permission. गोंयचो फामाद रॅपर अमित नायकाक इन्स्पेक्टर झेंडे ह्या हिंदी फिल्मांत रॅपाची संद मेळ्ळ्या. ह्या आदी कोंकणींतल्यान ताणें खुबशीं रॅप कातारां केल्यात. केन्ना तरी बॉलिवूडांत रॅपाची संद मेळटली अशी आशा दवरून तो आशिल्लो. ती पुराय जाली. आपूण खोशी अमित प्रुडंटा कडेन उलयलो. 2014ची इफ्फी आहली न्हू तेन्ना आमची एक शॉर्ट फिल्म आहली आदियोस म्हणून. सो आमी तेन्ना आहले तेन्ना घरात गणपती मध्ये मराठी पिक्चराची प्रिमियर आहलो. तेन्ना तेजो म्युझिक कंपोजर संकेत सानी म्हणून. सो तो तेन्ना आसलो तेन्ना आमी बेश्टे उलोवप जालें. मागीर बेश्टे ते लिंक शेअर केले म्हाजी सॉंगां रे. तो मागीर दुसरे दिसा आपले एक मातशें घेया रे म्हणलो मातशें मेळ्या मरे म्हणून रातचो. मागीर दुसरे दिसा तांकां मेळोंक गेलो तेन्ना लंच ब्रेकाक काम आसूं रे. तर तेंच्यांनी मागीर सांगलें अशें अशें सीन आहा बाबा अशें कितें तूं बरोवता कितें तें तुका जमतलें कितें. बेश्टें बरयलें अर्दे वर्स मागीर बेश्टें हिंदीन भिरकयलें कितें थोगे तें जमना. आनी अर्दे वर्स जालें ना आतां वचोन कामाक वचोंक जाय न्हू जेवपाकूय जाय. हांवें म्हटलें हांव कोंकणीन मरे बरयता आनी तें मराठीन तांकां कळटा म्हणजे कोंकणी बी समजता काय म्हणून तुमी ट्रान्सलेट करा मागीर. आनी कोंकणीन बी धावल्यानी बेश्टें बरयल्यो तो वयतना मग ते मायक बी घेवन गेल्ले रे. तेंची बारीक किट आहलो तेच बेश्टें रफ रिकॉर्ड केलें तें. आनी म्हणटा गेले आतां म्हटलें की तेंच्यांनी कोंकणी तांकां समजायना तरी तांकां तो ट्यून मे बी आवडलो आनी तो सारको बसतालो. ना आनी तुका कोंकणी म्युझिक खूब पयलींच्यान जे बॉलिवूडान आमकां खंय ना खंय तरी आयकोंक येतात.
सुंदरा म्हज्या मामा ते म्हणजे रेप हो येवन आसलो न्हू कोंकणी रेप वॉज नॉट फॅमिलियर विथ पीपल सो आतां जाल पळोवया आतां फुडें काय तें पूण या इट वॉज एक्सिडेंटल बट देन अगेन हे रे होप ही जाल्यार म्हणटा पळय ते एक असली उमेद उश्वास आसलो तर जालो गो माटवान लिपोवन बसल्या खंय तुजी बायल सगळें सत्ता तुका घरा सांज सकाळ भायर सर लिपोवन रावूं नाका वाज येयल्या म्हाका दोळे तुका पळोवंक म्हाजी आशी येता तुज्या शिवाय हांव कसो जियेता हुर्राक विस्की हांव हांगा पियेता कोण येव तेका तूं कोणाक भियेता कोण येव तेका हांव तेका पळयता लास्टाक चुकलें मातशें पूण सोड GCAची वेंचणूक 16 सप्टेंबराक जातली वेंचणुकेंत 2 पॅनल दिसतले दोनूय पॅनलांचे जिखपाचे दावे 10 सप्टेंबराक अर्जाची स्क्रुटिनी जातली 11 सप्टेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी मुजत ते उपरांत कोण कोण ते रेसींत आसतलो तितलें स्पश्ट जातलें एजेंडा म्हणटा तो एकूच आसूंक जाय दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ क्रिकेट इम्प्रुवींग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रक्चर्स इन GCA आय थिंक दीज आर द 2 इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स वीच वी नीड टू फोकस ऑन हेच्या शिवाय आनी एजेंडा काय आसूंक जायना दीस शूड बी द सोल पर्पज ऑफ रनिंग फॉर इलेक्शन्स इन द GCA जे कोणी पोजिशन हांगासर भोगलेली आसा ज्या कोणी पोजिशनार बसलेले आसा एक्सपिरियन्स आसा दे शूड गो अहेड एंड टेल द क्लब्स वॉट दे हॅव डन फॉर द गोवा क्रिकेट असोसिएशन और वॉट दे हॅव डन फॉर गोवन क्रिकेट वायल दोज हू आर फ्रेश फेसीस शूड गिव देअर विजन फॉर द फ्युचर ऑफ क्रिकेट इन गोवा सो म्हाका दिसता हे जेन्ना डिस्कशन जातलें आनी क्लबांक कळटलें त्या टायमार क्लब खंय तरी सारकें डिसिजन घेवंक शकतले आमी क्लबां कडेन आमचे विचार घेवन वयता आमची कामां घेवन वयता आनी आमचे विजनूय घेवन वयता बिकॉज वी हॅव लॉट ऑफ फ्रेश फेसीस दीस टायम इन द कमिटी म्हाका दोनूय वाक्यान कंप्लीट करपाक जाय तापलेले इलेक्शन आसतलेच कित्याक सगळे क्लब तापलेले आसा कित्याक इतके वर्सां कितें जालां तें तेंच्यांनी पळयलां आनी आमचो आतांचो अध्यक्ष तेणें म्हटलां की क्लब हुशार आसा ते क्लब हुशार आसा ते आपल्या हुशारचेर खंय मारपाक जाय थंय मतां मारतले कोणाक जिखून दिवपाक ती दितले रती महारथी म्हणटात ते इलेक्शन जिखलेले जाल्यार कौरव जिखपाचे पांडव केन्नाच हारपाक नाशिल्ले कळ्ळें न्हू सो हे इलेक्शन आसा ते आमचे क्लब आसा ते आमचे बरोबर आसा आनी ते क्लब कितें करपाक ते 16 तारखेक करतले आनी त्या प्रमाणे आमी विजय जातले इतकी खात्री आसा स्टॅलर अकादमीची वर्सुकी राज्यस्तरीय टॅलंट सर्च परीक्षा जाली गोंयभर 10 सेंटरांनी परीक्षा दवरिल्ली भुरग्यांचो बरो रिस्पॉन्स हजारांनी भुरगीं वांटेकार जाल्लीं 7वी ते 12वी मेरेनच्या भुरग्यांक ही परीक्षा कॉम्पिटिटीव परीक्षांच्या नजरेन भुरग्यांक फुडें काडूंक स्टॅलराचो उपक्रम हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय